प्रिकॉशनरी डोसाचे आमचे टार्गेट सुमार 10.50 लाख आसा अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले। हे विशीं आपूण 39 आमदारांक लेगीत बरोवन तांचो तेंको मागतलो अशें मंत्री सांगता। तशेंच पुराय राज्यांत वाशिनीकरणाची शिबिरां घेवपाची येवजण लेगीत आखिल्ल्याचें विश्वजीत सांगता। आज देशाचे प्रधानमंत्री यांनी त्यांच्या माध्यमातल्यान आणि आमच्या हेल्थ मिनिस्ट्री गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ते मॉनिटर करता की आम्ही बरो बुस्टर डोस आमचे कशें आमचे प्रोग्रेस चल्ला आणि म्हणूनच आम्ही आयज पर्यंत प्रिकॉशनरी डोस जो आहा तो आम्ही 79,655 आम्ही दिल्लो आसा आणि त्याच बरोबर आमचो टार्गेट हा 10,50,000 आणि म्हणून आमकां एक वेगळ्या तरेन म्हणजे 60+ लोकांक आमी 45,883 डोसेस दिल्या, 18 to 59 32,772। पूण त्याच बरोबर आमकां हे जर स्पीडअप करूंक जाय, आमी WCD डिपार्टमेंटाचे आमचे सगळे CDPO मुख्य सेविका आणि WCD डिपार्टमेंट आणि आमचे हेल्थ ऑफिसर हेल्थ डिपार्टमेंटाक इंटिग्रेट करून आमी ते फुडें व्हरपाचो प्रयत्न खंयचेंय कार्य त्या स्केलीन करपाक जाय जाल्यार आमकां वेगळ्या तरेची मेहनत करची पडटली। त्याच बरोबर हे जर सक्सेसफूल योग्य तरेन जावंक जाय, all 40 MLAs we have to take into confidence. So what we have decided, I will write to all the 40 MLAs and speak to them personally and request them for their support. So खंय तांकां दिसता की आमी करूं शकता, खंयची NGO खंयची संस्था जर फुडें येता की आयज तुमकां खबर आहा की हे बुस्टर डोस जो आहा हे आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी आनी देश आमच्या ह्या भारत देशानूच आमी हे आमकां फ्री गावता, दुसरे कडेन खंयच फ्री गावना। And म्हणूनच vaccination is free of cost, that is being made available to the people of the country and people of the state of Goa.